सोदूनी खोरो सगल्या काळजान दिसमूक तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता काळीज म्हजें तुका दिता. मार्कूचें शुभ वर्तमान. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काल बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिल्याच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यान सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे जालां मारताले कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते जालां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव तांकां आपयले आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बरोबर होड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. देवाचें उतर.